नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंय गुन्या फाट्यान आंतरराज्य ड्रग्स वेव्हारा आड व्हड कारवाय करून 2 वेगवेगळे रॅकेट हाडले उक्ताडार. मुखेल मास्टर माइंडा सयत जायते आरोपीक अटक करून लाखांनी मोलाचे ड्रग्स केल्यात जप्त. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वास्को हांगा गोवा हाऊसिंग बोर्ड अलॉटमेंट लेटरांचे केले वितरण. लावार्थ्यांक चडांत चड 10,000 रुपया भरचे पडटले शुल्क. मुख्यमंत्री सावंतान दिली माहिती. दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या सैमीक तळ्यांत मानग्यांचो सावार. तळ्यांत सापडले आनी एक मानगे. राना खात्यान ह्या मानग्यांक घेतला ताब्यात. गोंयांत येवपी वेंचणुकेची तयारी वाडल्या नेटान. गोंया खातीर भारताच्या वेंचणूक आयोगान बॅलेट युनिट्स, कंट्रोल युनिट्स आनी व्हीव्हीपॅट मशीनाक दिल्या मान्यताय. तीन दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनाक लागून बोवा. हो सरकार लोकांच्या प्रश्नापासून काडटा पळ. लोकशाहीची चल्ला फकाणां. विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी केला सनसणीत आरोप. जाल्यार कामाच्या गरजेप्रमाण अधिवेशनाचे थारायला दीस, सांगता मुख्यमंत्री. वीज खात्यातल्या 3 सहाय्यक अभियंत्याचेर शिस्तभंगाची केल्या कारवाय. सांगे, वास्को आनी वेर्णाच्या 3 सहाय्यक अभियंत्याक बेगोबेग प्रभावीपणान केल्यात निलंबीत. आता खबरो विस्तारान. गोंय गुन्या फाट्यान आंतरराज्य ड्रग्स वेव्हारा आड व्हड कारवाय करून 2 वेगवेगळे रॅकेट उक्ताडार हाडले. हे कारवायेत मुखेल मास्टर माइंडा सयत जायते आरोपीक अटक करून लाखांनी रुपया मोलाचे ड्रग्स जप्त केल्यात. दिवचलच्या वाळशी वाठारांतल्या सैमीक तळ्यांत आनीक एक मानगे धरले. बिरेस्तारा राती कडेन हे मानगे पांजऱ्यांत अडकले. राना खात्यान ह्या मानग्यांक ताब्यात घेतला. 2 मानगी धरली तरी अजूनय 3 ते 4 मानगी तळ्यांत आसा. देखून थळाव्यां मदीं पातळिल्लो भंय कायम आसा. पयलीं हांव आमच्या सगळ्यांचे धन्यवाद मागता. कित्याक आयज हे मानगी जी आमकां इतली विटयतात की तळ्यान इतली मानगी आसात की भुरग्यांक वचपाक आनी हांगा तळ्यार येवपाक सुद्दां इतलो भयभीत जाल्लो आसा की प्रत्येक पेरंट्साक आपल्या भुरग्याक पयल्यान पयली जबाबदारीन पळोवचें पडटा की मानग्याचो इतलो भंय जाला की 4-5 मानगी आनीकूय आसा अशें दिसता. हेजें कारण फाटल्या 2 दिसां गुरुपौर्णिमेच्या टायमार एक पिंजऱ्यान पडलेलें. आतां हें सेकंड पडलां आनी तळ्यान आजुनूय जे फिरतात ती सारकी अक्षरशः नदरेक पडटात. इतलो भंय जाला की मानगी ही जी पडटा ती बारीक आसात. हेज्या पेक्षा आनीकूय व्हडली मानगी भितर आसात. आनी इतलो भंय आसा की भुरग्यांक हांगा येणें वचणें इतलो कठीण जाल्लें आसा की मेन रस्तो आमचो, मेन तळें, मेन देवस्थानाचें हांगा सगळें वातावरण आसा आनी तितूर करून हांगा भजन करतात किंवा हांगासून शाळेन भुरगे वचप येवप खेळप हे गोश्टीन इतलो भंय जाला की त्या मानग्या घरातल्या भुरग्यांचो जास्त पेरंट्सांक भंय जाल्लो आसा. मानगी तळ्यान आसातूच पण इतलो भंय जाता की केन्ना कोणाच्या घरान रिगत ते सुद्दां सांगूं शकना. पण जेणे करून हांव फॉरेस्टा कडेन तेंच्या कडेन विनंती अशी करता की आनीकूय हांगा पिंजरो लावन जितली मेळटा तितली एकदां तळ्यांतली सगळीं व्हरची, जेणे करून आमकां मातशें बरें समाधान जातलें. आयज आमच्या वाळशेन दुसरे मानगे पडलेले आसा.
त्या फाटल्या गुरुपौर्णिमे दिसा एक पडलेले, आता हे दुसरे पडला. तेन्ना हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आभारी आसा. अख्ख्या गांवान आमच्या बरें दिसता की तुमी येवन पिंजरो लायता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी ही मंगळा व्हरता. ह्या बद्दल आमकां खूब बरें दिसलेलें आसा. ह्या वटेन आमचे बारीक भुरगे शाळेन येता वयता, देवळा कडेन खेळटा तेन्ना हे माणगे वचून आमकां खूब भंय जाल्लो आसा. त्या भंया खातीर आमी तुमकां विनंती करता परत ह्यो पिंजरो लावचो हांगासर. जी हांगा हितूर माणगी आसा खूब आसा, ती 5च्या वयर आसा, ती जाता की बेगिना धरून व्हरची. गोंयांत येवपी वेंचणुकेची तयारी आता नेटान वाडल्या. भारताच्या वेंचणूक आयोगान 31 जुलयाक गोंयांत पावपी दक्षिण गोंया खातीर 1095 बॅलट युनिट्स, 1100 कंट्रोल युनिट्स आनी 200 व्हीव्हीपॅट मशिनाक मान्यताय दिल्या. वेंचणुकेचे प्रक्रिये खातीर हो एक म्हत्वाचो पावंडो जावन आसा. फक्त 3 दिसां खातीर गोंय विधानसभेचे अधिवेशन जाहीर जाले बरोबर राजकीय वातावरण गरम जाला. कामाच्या गरजे प्रमाण अधिवेशनाचे दीस थारायले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगतना विरोधी फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर खर टिका केल्या. इतल्या खात्यांचे काम 3 दिसांनी कशें पुराय जातले? ही लोकशायेची फकाणां आनी सरकार जापसालदारकेपासून पळोवन वता असो आरोप तांणी केला. लोकांचे प्रश्न उप्रासपाक फावो तो वेळ मेळूंक नाशिल्ल्याची खंत उक्तायतना युरी आलेमावान विरोधकांच्या प्रश्नाक सरकार भियेता असो दावो केला. सर असेंब्ली सेशन 3 दिसांचे, सो 3 दिसांक जर टाइम पावतलो कामकाजाक? ह्या सरकाराक फोटाशे मारपाक संवय आहा. पयले दिसा 24 पोर्टफोलिओ, दुसरे दिसा 22 पोर्टफोलिओ, तिसऱ्या दिसा आनी कितले पोर्टफोलिओ. हे आन्सर 3 दिसान क्वेश्चन घालपाक आमकां सुविधा आहा काय कितें? म्हाका दिसता 3च स्टार्ट क्वेश्चन आमकां घालपाक मेळ्ळे. ह्या 3 स्टार्ट क्वेश्चनान ABC प्रत्येक दिसाक एक डिपार्टमेंटा 3 डिपार्टमेंटा क्वेश्चन करूंक मेळटा. सो हाऊ कॅन यू कवर? दिस इज नथिंग बट अ मॉकरी. द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू अंडरस्टँड यू कॅनॉट फेल फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी. हाऊ कॅन so many departments finish in 3 days and this could be the last session of the assembly. आमकां प्रायवेट मेंबर्स डे म्हूण आमचो हक आसता, आमचो रायट आसता. वाय इज दीस कटेल्ड? सो हो मुखेलमंत्री पद आहा हो भियेलेलो आसा, हो सरकार भियेलेलें आसा ऑफ द ऑपोजिशन. and whatever strategy needs to be done, soon we will call the opposition MLAs and make sure our strategy will be clear. वीज खात्यातल्या 3 असिस्टंट इंजिनियर म्हणल्यार सहाय्यक अभियंत्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय केल्या. सांगेच्या इमलेश गांवकार, वास्कोचो विक्रम केरकार आणि वेर्णा वाठारांतले सूरज पालेकार या 3 सहाय्यक अभियंत्यांक बेगोबेग प्रभावीपणान निलंबित केल्यात. हे कारवायेक लागून वीज खात्यात बोळा जाला. पेडणेच्या राजकारणात परत एक फावट उतरांचे घेर पेटला. आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरान आपल्या टिकाकारांचेर खर ध्येय दवरून पेडणेकरांच्या आत्मसन्मानाचो प्रश्न मांडला. पेडणेकरांच्या मनात आपल्याबद्दल वीख पेरपाचो यत्न करतात असो आरोप केला. मजगती कोरगांवकाराक सध्या हार खावपाचो भंय निर्माण जाला. कोरगांवकार काबार जाला अशें म्हणत बाबून कोरगांवकाराचेर फार पेटयले. आजगावकराच्या या विधानाक लागून पेडणेचे राजकीय वातावरण परत एक फावट गरम जावपाक लागला. जे खरे आता उलय आला आम्ही तुका म्हणटा बाबा म्हणून काम आम्ही केला ते केला म्हणून सांग. त्यांना करू ना म्हणटा पण आम्ही ओगी रावचे ना, तू फट उलयता. हे आम्ही लोकांक सांगलेले आहा. म्हणून पेडणेकराक पॉयझन करपाक सोदतात. बाबू फटींग पेडणेकरांक म्हणून हे पेडणेकर स्वाभिमानी लोक, अभिमानी लोक आणि हे असलेलो लोक, इज्जत असलेले लोक. हे लोक खंयचोय आरोप केला म्हणून ते आपले ते घेवपाक तयार नासतले. ते जाणात कोणे कितें केला ते आणि कोण कितें करता तो. दुसरे हो कोरगांवकर आता काबार जाल्लो आहा. पडटा म्हणून ताका कळ्ळा, त्याच्या कार्यकर्त्यांक कळ्ळा. म्हणून तो आता उसळला माझे की बाबू
हे कितें नाका जाल्ले शब्द यूज करता म्हणून आमी कोणाक गाळी मारूं ना या शिव मारूं ना. आमी म्हणटात इतलेंच, जे केला ते केला, ते सांग ना करून आला कोणें सांगचे. आमी ताका चॅलेंज करता म्हणून पेडणेकारांनी म्हाका 4 फाटी हाडलो, 3 फाटी धारगड हाडलो, 1 फाटी पेडणे हाडलो. आणि ताचे भितर तो एक गजू म्हणून आहा, गजू. तो गजानन म्हणटा की बाबू आसगांवकारान 4 फाटी हाडलो काय ना, हेणे म्हाका केन्नाच मतां दिवं ना आनी तो म्हाजे बरोबर केन्नाच नसलेलो हो मनीस. आणि हे प्रशांत म्हणटा पळय गावडे, होय मनीस राजन कोरगांवकाराचो ताका प्रवेश घेतला म्हणून सांगता. ताणें राजन कोरगांवकाराच काम केलें, तेजे बरोबर वचून घे, आमकां काय ना प्रॉब्लेम. त्याच्या बद्दल माझी कसली टिका ना, पण कितें आहा तें सत्य उलोवपाचें पेडणेकारा कडेन. कारण पेडणेकार म्हणटा ते तसले मनीस की सत्य आहा तें भायर काडटली. सांगपाचें म्हटल्यार हो प्रशांत गावडे हो आमचो कमलेश्वर मंदिराचो महाजन म्हणटा. भूमिका आणि कमलेश्वर मंदिराचे महाजन. हो महाजन या मंदिराचे ब्युटिफिकेशन करपी हांव कोट्यांनी रुपयाचे. हो मनीस केन्नाच येवन माझ्या कडेन विचारूं ना बाबू या मंदिराचे ब्युटिफिकेशन करपाक जाय म्हणून. पण हो मनीस थंय आसलेलो सुद्दां ते काम करूं शकूं ना. तो पेडणेकाराचे कितें करतलो मतदारसंघाचे. हे सिर्फ उलोवपी आणि हे स्पोर्ट्स करपी इतल्याचे मनीस आनी दुसरे आनी काय ना. हेंच्या कडेन कितें आहा, कितें केलां तें दाखयचें पेडणेकारा खातीर. बेश्टो उलयलो जाल्यार हांगा मतां मेळनात. काम करता तेणे उलोवपाक जाय, काम करता तेणे भाशण दिवपाक जाय, जाल्यार लोक 2 शब्द आयकूंक शकतात. बेश्टे येवन भाशण ठोकलें म्हणून ताका मतां मेळनात. जो काम करता ताका मतां मेळटली. काँग्रेसीन कुशावती जिल्ल्या खातीर वेचून काडिल्ल्या अध्यक्षान कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघ आसा अशें विधान केले उपरांत सत्ताधारी पक्षा सयत गोवा फॉरवर्डान खर टिका केला. जाल्यार ह्या 5 मतदारसंघा सयत शिरोडा, फोंडा आनी मडकय मतदारसंघाचो आस्पाव आशिल्ल्याचे राजेश वेरेकारान स्पश्टीकरण दिलें. कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघ आसा असो दावो काँग्रेस पक्षान कुशावती जिल्ल्या खातीर वेचून काडिल्लो अध्यक्ष राजेश वेरेकारान केल्लो. हे फाटभुंयेर काँग्रेसीन कुशावती जिल्ल्या खातीर वेचून काडिल्ल्या अध्यक्षाकूच कुशावती जिल्ल्याची हिस्ट्री आनी जॉग्रफी बद्दल म्हायती ना. कुशावती जिल्ह्यात 8 न्हय जाल्यार 5 मतदारसंघ आसा. उरिल्ले 3 मतदारसंघ खंयच्यान आयले असो प्रश्न गोवा फॉरवर्डाचो प्रशांत नायकान केला. जाल्यार काँग्रेसीन 8तले 6 जागे जिखतलो हो दुसरो दावो काल्पनीक आसा. ह्यान पयलीं वेंचणुकेक 27 जागे जिखतलो असोय दावो काँग्रेसीन केल्लो असो थोमणो सत्ताधारी पक्षाचे सोशल मिडिया प्रभारी शुभम पार्सेकरान मारलो. मजगतीं ह्या जिल्ह्यात फकत 5 मतदारसंघ आसा. मात काँग्रेसीच्या संघटनात्मक रचनेक शिरोडा, फोंडा आनी मडकय मतदारसंघाचोय आस्पाव आसा अशें काँग्रेसीचे कुशावती जिल्ह्याचे अध्यक्ष राजेश वेरेकारान गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना स्पश्ट केले. जे कुशावतीन 8 मतदारसंघ येता तातूंतलो गेल्या म्हणजे असेंब्ली इलेक्शनाक 22 फक्त आमी केपें जिंकला भितरलो. अशें न्ही की जिंकले आनी डिफेक्ट जाले, तातूंतले ना. तितूंतले आमी 8 मतदारसंघांतलो केपें जिंकल्या. सो ह्या फावट आमी नवें नेतृत्व तयार करता प्रत्येक मतदारसंघात आनी आमचो टार्गेट आसा की ज्यो 8 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा तातूंतले 6 सीट जिखपाची आमकां खात्री आसा आनी त्या दृश्टीन आमचें काम चल्लां. थंय जंय आमचे आमदार आसा एल्टन केपेचे, पूण बाकीच्या मतदारसंघांत ते आमकां खूब मदत करता, गायड करता. आनी नवे कालूय जसो सांग्यार आमी नवे लिडरशीप घेतल्या, काणकोणान तशें नवी लिडरशीप घेतले, प्रत्येक मतदारसंघान घेतले. हांव फोंड्याक रिप्रेझेंट करता. सो फोंड्या आमचो थोड्याच मतांनी पराभव जाल्लो. अशा मतदारसंघान आमकां दिसता की आमकां खात्री आसा की 8तले 6 आमी जिखतले. काँग्रेसचो कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो प्रेसिडेंट राजेश वेरेकाराचो स्टेटमेंट आयकलो की कुशावती डिस्ट्रिक्टाक 8 मतदारसंघ विधानसभेचे येतात आनी तातूंतलो एकच तांणी जिखिल्ले. म्हाका समजना काँग्रेस पक्षान गोंयचो इतिहास आनी भूगोल कच्चे आशिल्ले मनीस कशे प्रेसिडेंट म्हणून नोमियार केला ते. कित्याक कुशावती डिस्ट्रिक्ट कंप्रायजीस ऑफ काणकोण, सांगें, केपें आनी धारबांदोडा तालुका. ह्या 4 तालुक्या भितर केवळ 5 मतदारसंघ येतात. घडये धारबांदोडा तालुक्यांतलो थोडो पार्ट दुसऱ्या मतदारसंघा भितर वता. पण पर से ह्या 4 तालुक्या भितर विच कंप्रायजीस ऑफ कुशावती डिस्ट्रिक्ट तातूंत भितर फक्त 5च मतदारसंघ येतात. तातूंतलो काणकोण, केपें, कुंचरे, सांगें आनी सावर्डे
सो हे 8 मतदारसंघ खंयचे आनीक हे जे गणित ताणें दिवचे पडटले आणि ह्याच अशाच म्हळ्यार काल्पनीक मतदारसंघाच्या आधाराचेर ते 27 जिखपा सोदता अशें दिसता म्हाका. शिवोलीतल्या श्री स्वामी समर्थ मठात श्री स्वामी समर्थाच्या नव्यान उबारिल्ल्या मुर्ती संबंधी व्हॉट्सॲपाचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याचो आरोप केला. या प्रकरणाक लागून भक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या असो दावो मठ प्रशासनान करून हणजुणा पुलीस स्टेशनात लेगी कागाळ दाखल केल्या. संबंधित व्यक्तीचेर केस नोंद करून बेगोबेग कायदेशीर कारवाय आणि अटक करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. सर आम्ही 2-3 दीस जाले स्टॅच्यू आम्ही बसयल्लो आसा. तितूनसून अशे फीडबॅक येयले फेसबुकाचेर आनी इंस्टाचेर स्वामी बद्दल खूप वायट कितें उलयले. सो आमची भावना अशी जाली की आमची भावना ही दुखली. स्वामी बद्दल अशें उलयले म्हणून स्वामीच्या बद्दल उलयले की येलो अंडरवेअर जावं कपडे नासलेलो जायते जाण कॉमेंट्स भरपूर आसा. ते आमी सगळे निवेदनार आमी बरयले केल्ले आसा PIक दिवपाक. सो आमचे रिक्वेस्ट अशें आसा की आमी हिंदू धर्मातले जे आमी कितें कार्य करता हें आमच्या पुरतीच उरोवंक ना. हें सगळ्या धर्मांक आनी सगळ्या गोंयांत न्हू गोंया भायरूय आमचे शिवोले स्वामी समर्थ मठाचें कार्य भायर पर्यंत आसा. सो म्हाजे जे पळय कॉमेंट्स मारता तांकां एक विचारपाचें आसा की हे कॉमेंट्स तुमी मारता ते कित्याक लागून मारता. ही हिंदू धर्माचे फुटाफूट करपाक या हिंदू धर्माची आमची भावना दुखोवपाक हे तुमकां काम धंदो हो कोणी दिल्लो आसा. अशें म्हणटा की फेक अकाउंट जाले जाल्यार म्हाका सांग तांकां हाडटले पुलीस स्टेशनार बसयतले सेक्शन लायतले आनी ताका सोडटले. हेचेर आनी काय ना विचार काय ना. सेक्शन लायले म्हणजे जालें सोंपलें. तेचेर कठोर कारवाई जावपाक जाय. हेचेर एक नेवो कायदो तयार जावपाक जाय. कमीत कमी अशें कोणी जर उलयले जाल्यार तेका 1 म्हयन्याचे तरी प्रिझन भितर आसपाक जाय. हे उलयतले आनी सोडटले अशें सगळ्यांक संवय जाली. अरे म्हाका सांग तूं उलयता पळय नागडो येयला जावं कपडे ना तूं येताना कसो येयल्लो. तूं नागडोच येयला मरे. हा तूं नागडो येवंक ना. गोंया असो गोंया भायर असो पूण हांकां कोणी अधिकार दिवंक ना कोणच्या देवाचे. आमी सुद्धा त्यांच्या देवाचे मारू शकता कमेंट मारू शकता न्हू. पण हिंदू कोणाच्या देवाक आणि खंयच्या धर्माच्या विरुद्धान केन्नाच ना. पण आमच्या विरुद्धान आमच्या धर्माच्या विरुद्धान आमच्या देवाच्या विरुद्धान जर आयले तर आम्ही याच्या फुडें केन्ना उगी रावचे ना. म्हाका कोणी तरी धाडले सकाळी हांवें डिसिजन फटक करून भाऊ कडेन निलेश वेर्णेकारा कडेन घेतले. कित्याक आमी सगळे समर्थन संघटना आसा पळय त्याच्यात तितून चलता आनी जे डिसिजन घेतला ते भाऊन आमकां पयलेच सांगले हे डिसिजन आमी फुडें चलोवया. आयज आमी इतलेशे दाखयला तुमकां नाक्षेचो बारीक कुडको. आमी फुडें हो कसो दाखोवंक जावं तो दाखयतले जर अरेस्ट करीना जाल्यार हांकां. श्री स्वामी समर्थ परिवार मठा कडसून कंप्लेंट्स दिल्या regarding the derogatory comments passed down. So I'll go through the case. Complaints, contents passed down, and whatever is as per law, we will take action. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान न्यू वाडो वास्को हांगा गोवा हाऊसिंग बोर्डाच्या अलॉटमेंट लेटरांचे वितरण केले. पहिल्या टप्प्यात सुमार 150 लावार्थ्यांक ही पत्रां मेळ्ळ्यात. लावार्थ्यांक चडांत चड 10,000 रुपया शुल्क भरचे पडटले. तशेंच उरिल्ली पत्रां टप्प्याटप्प्यान वांटून दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. हे वेळार दाबोळेचो आमदार आनी मंत्री माविन गुदिनो, गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो अध्यक्ष जीत आरोलकार आनी हेर हजर आशिल्ले. पळयात. वास्को म्युनिसिपालिटी जितके क्लीन आसा तितके उरचे नाशिल्ले कारण ते काम तेन्ना कोण करिनाशिल्ले. तांच्यांनी ते कश्ट केल्या तांच्यांनी ते मेंटेन दवरला म्हणून तर आयज कश्ट आसा. आणि हे करता आसतना ज्या जाग्यार आसले तेंची घरां मोडली आणि तांकां ह्या जाग्यार शिफ्ट केले. कोणी केले? तेन्नाच्या सरकारान केले. फुडें कदाचित ते लोक आयज आमचेर आरोप करता आसतले तेंची घरां रेग्युलरायज करता म्हणून. पण एक म्हणजे त्यांच्या कडल्यान कितें तरी पयशे घेतल्या आणि तांकां ते प्लॉट दिल्या. थोड्यांकडे रिकॉर्ड आसा थोड्यांकडे रिकॉर्ड ना आणि तेन्नाच्या सरकारान थोडे रिकॉर्ड दवरूंकूय ना.
कितें 5,000 रुपया आसतले, 10,000 रुपयापर्यंत आसतले, कोणी 2,000 रुपया भरले आसतले. 40 वर्सां पयलीं विचार करात, 40 वर्सां पयलीं पगार तो कितलो आसतलो. प्रत्येकाचे घर हे वेगळे आसतले. कोणी तरी डायरेक्टली आपूण तेन्ना रीण काढला आणि ते घर बांधला. ते आपले घर हे आपूण म्हणजे कोणीतरी वस्ती घाण दवरल्या आणि ते घर बांधला आणि त्या घराचे पैसे फेडीत फेडीत गेल्या. कोणीतरी दुसऱ्या कडल्यान ते घर विकत घेतला, म्हणजे त्याच्याकडे त्यांना जमले ना म्हणून त्यांनी जे थंय रावतालो ताका थोडोसो बरो पगार मेळ्ळो जाल्यार ताका दुसऱ्याक विकत दिला. तांची घरां उरल्या. आमकां तांची घरां म्हणजे जेका आमी म्हणटा की 544 पैकी जर 120 दिता आसत, अप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 380 सुमारची घरां, 400 घरां उरता. त्याय सगळ्या घरांक हांव सांगता फुडल्या 4 म्हयन्याच्या भितर तांचे अधिकार तांकां आमी मेळोवन दितले, फुडल्या 4 म्हयन्या भितर. दुसरें, तुमकां कोणाकूच हाऊसिंग बोर्डाच्या पर्वरीच्या ऑफिसान वचपाची गरज ना. हांवें आमदाराक आतांच सांगलां, आमी ऑफिसूच थोडे दीस आमचे हाडून हांगासर आयदर माविनाच्या ऑफिसान जाल्यार थोड्या जाणांक बसयता आणि ते डॉक्युमेंटेशन करून घेता. 120 लोकांक हांगा त्यांच्या हातान जेन्ना लेटर मेळटली तांकां एक ओनरशीप कशी. आणि आज माननीय मुख्यमंत्री मनान इतले बरे, हांव तेजे कडेन आतां डिस्कशन करतालो, ते तुमकां डिटेल सांगतले. हांव तांकां सांगतालो आमी इतले लोकांक केला, त्यांच्या हातीन आमी डॉक्युमेंट दिता, तांकां आमी म्हणटा तुमी मालक, थोड्या 24,000 भरपा जाय, पयले थोडे आहा कांय भरूं ना. हांव ताका सांगतालो ते बाबडे म्युनिसिपल वर्कर थोडे, आनी जायते जाण आमचे गोंयकारूय आसा, खूब मेजॉरिटी गोंयकारूय आसा. ऑनरेबल सीएम 1 लाखान तांकां कितें भरपा लावपाचे. तुमी हे सगळे गरीब म्हूण समजून, एक बरें काम करता म्हूण समजून तेय तुमी माफ करपाचे. ती तुका ताकद आसा. हांव तुजे कडेन ती मागणी करता की हे सुद्धा तांकां सोडोवपाचे म्हूण. फुडाराक तालुका पावंड्यार बुद्धीबळ प्रशिक्षण वर्ग सुरू करपाची येवजण आसा. गांवांतल्यान चडांत चड खेळगड्यांचो सोद घेवन तांकां प्रशिक्षण दिवपा खातीर हे नियोजन करता. तालुक्या पावंड्यार प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बुद्धीबळ खेळगड्यांक संद मेळटली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगले. आयकात. आतापर्यंत अलॉंग विथ द चेस असोसिएशन्स आमी 3 रिजनल सेंटर्स आमचे वेगवेगळे कडेन चलयता. ॲट प्रेझेंट इन फ्युचर आमी विचार करता की तालुका लेवलाचेर अशा पद्दतीची कोचिंग क्लासीस ज्यो आसा पळय न्ही ते चलोवपाचो, जेणे करून मॅक्झिमम टॅलंट हो गांवांनी आसा तांकां ट्रेन करपाची गरज आसा खूब भुरग्यांक. कारण चॅस ही गेम ही आमी जाका म्हणटा की आपलो टॅलंट खूब बऱ्या पद्दतीन ते उपयोगात हाडपाक शकता. म्हणून तर आमी तालुका लेवलाचेर जर ही सेंटर सुरवात केली जाल्यार रुरल लेवलाचो टॅलंट हो फुडें येवपाक शकता. आनीकूय इन फ्युचर अशा पद्दतीचे हितनवाज हे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांतल्यान येतले हाजी आमकां आशा आसा. त्या खातीर सेम वे चेस अकाडमीचो सेंटर जो आज पणजेत सुरवात करता, इन थोड्या स्टेपात म्हणजे आमी म्हणटा तसो साऊथ गोवा खातीर वेगळो सेंटरूय बी आमच्यान सुरू करपाक जाता. तुमचो सगळ्यांचो रिस्पॉन्स पळोवन इन फ्युचर तोय करतले. भाडेवाडी विशीं 2004 पालिका प्रशासनान काडिल्ले अधिसुचोवणेचेर फेरविचार करचो आनी वेपाऱ्यांची आर्थीक संकश्टांतल्यान सुटका करची अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यांनी केल्या. तशेंच निवेदन दिवचल वेपारी संघटनेन आमदारा सयत दिवचल पालिकेक भेटयला. 2004 मेरेनची भाडेवाड थकबाकी भरात अशी पालिकेन शारांतल्या वेपाऱ्यांक नोटीस काडल्या. देखून दिवचलच्या वेपाऱ्यां मदीं खवदळ पडली. 2004तल्यान दर वर्सा 5% वाड ह्या प्रमाण वेपारी भाडे भरतात. मात आता 10% वाड ह्या प्रमाण भाड्याची थकबाकी भरात अशी नोटीस पालिकेन वेपाऱ्याक काडल्या अशी माहिती दिवचल वेपारी संघटनेन दिल्या. हे नोटीसीक लागून दुकानदाराक लाखांनी रुपया थकबाकी भरची पडटली. देखून वेपाऱ्यांचेर आकांत आयला. तुमकां सांगूंक सोदता की आमी आतां सीओ कडेन एडमिनिस्ट्रेटर आनी आमदार अशे सगळे मेळून आमी तांकां मेळपाक गेले. थंय आमचें निवेदन दिल्लें आसा. त्या निवेदनान अशें बरयल्लें आसा की आमचे जे भाडे आसा डिचोलच्या दुकानदारांचे ते भाडें एवरी इयर 5% वाडोवन सद्या घेता आनी पयलीं ते वाडोवन घेनाशिल्ले. आतां तेंच्यांनी 2004 पासून एरियर्स काडल्या 5% इन्क्रीज प्रमाणे आणि ते काहीशा लोकांक 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख अशा स्थितीन तेंच्यांनी एरियर्स धाडलेले आसा. पण ते आमकां दिवपाक जमना बिचोलच्या व्यापाऱ्यांक. दुसरें आनी एक म्हत्वाचें म्हणजे 5% सद्या वाडून घेता
परंतु 18% GST लायतात. त्यामुळे 18% आणि 5% हे 18 आणि 5 23% साधारणशे आमची भाडे वाढ जाता वर्साक. फुडल्या वर्सा आता समजा आम्ही 1000 रुपया भाडे भरले एका दुकानाचे जाल्यार 5%, 1050 रुपया जाताले. फुडल्या वर्सा 1050चेर 5% लायताले. प्रत्येक वर्सा 5% भाडे वाड जाता आणि 18% GST सेपरेट आसा. हे एकंदरीत पळोवंक गेल्यार खूब भाडे वाड जाता. आणि दुसरें म्हत्वाचें म्हणजे जे आता आमची दुकानां आसात हांगासर बिल्डिंगेन, ती दुकानां सगळी डेप्रिसिएशन जर काडलें जाल्यार दुकानाचो ते व्हॅल्यू कांय ना. आणि अशें आसून तेजे मेंटेनन्स कांय ना. डिजिटली हेका आमच्या नगरपालिकेक खबर आसा सगळी पोझिशन, तरी पण DMAचे सर्क्युलर येयल्यार सांगून ते भाडेवाड करतात आणि एरियर्स लायतात. ते आमकां मान्य ना. आणि सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे हे सगळ्यांचेर लक्ष घालून म्हापसा एरियेक तेंच्यांनी ते वायपआउट केले. एरियर्स घेवपाचे ना, फक्त भाडे फारीक करप आणि तेंचे ट्रेड लायसन रिन्यू करप तितकेचेर स्थगीत जालां. पण ते आमकां अजून बिचोली सर्क्युलर येवंक ना. त्यामुळे हे नोटीसी काडीत आसात ते आमकां मान्य ना. ते सगळ्यो नोटीसी नव्या पद्दतीन येवपाचें आहा, तांकां नोटिफिकेशन येवपाचें आहा अशें आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान आनी आमदारान सांगलें. तेन्ना मागीर कितें ते करतले ते तेच्या पयलीं आमकां हे नोटीसी काडटात. थंय आमचे व्यापारी सामके भियेल्ले आसात. साद्या म्हणजे एक म्हणजे व्यापार ना आणि काहींशा हाता पोटा वयले जे खावन जे हांगासर आसात तांकां ते नोटीस येना ती बेश्टीच भितात. 2004 पासूनच्यो जो हे आसा म्हणजे तो कितें म्हणटा तुमी ते 10% भरूंक जाय आसले. आमी 5% भरूंक जाय इतले दीस. तर तो कितें म्हणटा ते 5% आसा एरिया तेचे जे आतां दाखयता हे जो 2 लाख 4 लाख हे लोकांक जे एरियर्स दाखयता ते हे तो म्हणटा 5% ना तो 10%. आमी तेन्ना एग्री जाला. इवन ही गजाल आमी CMA कडेन दवरली. CMAन सुद्दां एग्री जालो म्हणटा आनी तो 5% फारीक करता जाल्यार तो 5% तुमी घ्या न्ही. आणि हे आमची मिटींग एक मे म्हयन्यान जाली. मे म्हयन्यान 4 तारखेक 5 तारखेक पेपरार सुद्दां आवड आयिल्ली आसा. CMAन एग्री केल्लें आसा की बाबा तुमी हो आसा तो तांचो जो आसा पळय 5% प्रमाणेच घेवचो आनी तांकां जे बाकी हे आसा ते माफ करचे. दुसरो प्रश्न आसा आतां तांच्यांनी नवीन रेट लायलो आसा भाड्यान. आतां हांवें एक शॉप आतां घेतलां जाल्यार त्या शॉपाक तेन्नाच PWD रेट लागता. तर आतां तेंच्यांनी नवीन PWD रेट लावन लोकांची 1000ची भाडी आसा ती 5,000 भाडी केल्ली आसा. आणि हो इश्यू आमी तेन्ना ह्या मिटिंगेक आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतूय आसा, आमचे विश्वजीतूय आसा. तर PWD मिनिस्टरान सुद्दां सांगलां की बाबा तुमी आतांचो रेट तुमी लावंक शकना. तुमी जेन्ना जाता एक शॉप ऑप्शन करता पळय तेन्ना नवीन रेट लावपाचो. ते आसा ते एक्झिस्टींग आसा तो रेट लावपाचो. हांच्यानी आतां नवीन रेट आमकां लावपाक केला. ताका लागून बऱ्याच जाणांची भाडी आसा 1,500 आसली ती आतां 5,000 6,000 अशें भाडें तेंच्यांनी आतां बसयल्लें आसा. तुमचा एरियर्स आहा तो म्हाका दिसता 2004 पासून. आमी केन्ना पळय आमी मागीर तुमी इतले सांगता कित्याक नोटीसी धाडून आतां एकदम 2 लाख 5 लाख खंयचे पडटले. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक TVचेर लायव्ह.